गोवा फॉरवर्ड पक्षान फातोड्डाची कांयच उदरगत करूंक ना. तरणाट्यांचे फुडार घडोवपाक लेगीत विजय सरदेसाय अपयशी थारला असो आरोप गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे आदले वांगडी रमेश नायक हाणें केला. रमेशान आयज भाजपांत प्रवेश केलो. ह्या वेळार ताका भाजपाचे फातोड्डेचे उमेदवार दामू नायक हाणें पक्षांत प्रवेश दिलो. रमेशा सयत तांच्या 27 कार्यकर्त्यांनी शुक्रारा भाजपांत प्रवेश केला. इतले मजगती विजय सरदेसाय हांच्या काळात फातोड्डा मतदारसंघाची कांयच उदरगत जावंक ना असो आरोप दामू नायकान केला. विलियम डायस गोवा फॉरवर्ड पक्ष आमी आयज सोडून आयले आनी आतां आमी भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश करता आनी हेचें कारण भायर सरपाक आमी हेची खूब कारणां आसात आनी आमच्या भुरग्यांची उदरगत कसलीच थंय जाली ना आनी जशें इलेक्शन पावलें सोरो आनी पयसो आनी भुरग्यांचें भविश्याचें कांयच येना. पोटा लागपाचें म्हणटा हें कांयच जालें ना. प्रत्येक वेळार हेंच अशेंच कसल्याच आपल्या भुरग्याचें हें जालें ना. आमी सदांच चिंतताले कित्याक भुरग्यांक पोटा लागून कितें हो हें करतलो तेका लागून आमी तेका खूब हें करतलो पूण ताणें कसलेंच आपलें हें दाखयलो आनी सदांच अशेंच आश्वासन दिवप करतलो आयज करतलो फाल्यां करतलो हीच आश्वासन. तेजेर आमी हें केलें आनी आतां आमी हें गोवा फॉरवर्ड पार्टी सोडली आनी भाजपांत फक्त फटिंगपणा ही ओव्हर लोकांक कळपाक लागली आनी युवा वर्ग जो आसा रमेशा सारको यूथ तरणाटे हे एक आशा घेवन तो गोवा फॉरवर्डचे सगळे वांगडी आशिल्ले युवा मोर्चाचो तो पदाधिकारी आनी अनेक वर्सां गोवा फॉरवर्डचे कावन्सील इलेक्शन जावं किंवा जागे इलेक्शन जावं तातूंत तो वांटेकार जालो आनी आयज तांकां जेन्ना कळ्ळें की फटिंगपणां अशीच चालू आसा आनी उदरगत म्हणटा तें कांयच ना. मतदारसंघान कसलेच प्रोजेक्ट घेवना तांचो फायदोय तांकां जातलो किंवा तांचे जितले भुरगे आसा हे जर ताणें फक्त 25 कित्याक आतां आमचें टायमींग बदलत आसता प्रवेश करपाचें प्रचार चालू आसा तें चालू आसा आनी अजुनूय अनेक कार्यकर्ते आपल्या ग्रुपा सकट बेश्टे बिन्नी तांचे चेहरे तुमकां दाखोवन म्हणजे तांकां मतांय आसा हेंय म्हणजे थोडे कितें हाडटात आनी तेच रिपीट करता आनी फाटल्यान आनी गाल करता तसलें न्ही जाल्यार हे सगळे येणाऱ्या काळान भितर प्रवेश करीत रावतले जे जे असंतुश्ट थंय रावले आनी ह्या सरकाराच्या विरुद्ध फक्त घोशणाबाजी आयकली पूण प्रत्यक्षान आपल्यानी कांय केलें ना आनी सरकाराच्यो उपलब्धी लोकां पर्यंत पावले ना अशें अनेक जाण आमकां मेळटात.